गोंयांत असे प्रकार चालू आसा की AR, NL, PY आणि UP. म्हणजे AR म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, NL म्हणजे नागालँड, PY म्हणजे पॉंडिचेरी आणि UP म्हणजे उत्तर प्रदेश. हाचे जे रजिस्ट्रेशनाच्यो बसी असता, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बसी असता, त्यो बसी गोंयांत येता आणि गोवा टू मुंबय अशी ती भाडी मारत असता, जे पूर्णपणे इलिगल आसा. कारण हे ज्यो रजिस्ट्रेशनाच्यो बसी आसा अरुणाचल प्रदेश, NL, PY आणि UP, ताणी एक्च्युअली कायद्या प्रमाणे पॅसेंजर घेऊन परत आपल्या होम स्टेटीन वचूंक जाय, आपल्या मुळाव्या राज्यान वचूंक जाय. ते करनासतना ते फक्त गोवा मुंबय ह्यो ज्यो ट्रिपी मारता, ताज्या खातीर आमचे जे गोंयकार बस ड्रायव्हर आसा, बस ओनर आसा, तांचे कडेन 2 बसी असता, 1 बस आसा, 3 बसी आसा, तांकां बस बंद दवरपाची पाळी आयल्या. खूब जाण ह्या वेवसाया कडेन आशिल्ले सुद्दां वेवसाय तांणी बंद केला कारण ह्या घडटा त्या प्रकारा खातीर. कारण त्यो भायल्यो ज्यो बसी येता ते आमचे जे ऑपरेटर आसा, जे गोंयांत ऑपरेटर आसात थोडे, जे खूब बसी घेता कॉन्ट्रॅक्टर, ते भायल्यो बसी घेता कारण तांकां त्यो सवाय पडटा. आणि त्यो बसी घेतिल्ल्या कारणान आमचे गोंयकार जे आसा ते बेकार पडटा. म्हणून आमी फाटीं आमचे उत्तर जिल्हा प्रमुख किशोर राव आणि निवेदन दिल्ले असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक थोडे दीस पयलीं दिल्ले. तेन्ना तांचे कडेन मागणी केल्ली की हो प्रकार बंद जावचो. पूण हो प्रकार बंद जावंक ना, हो सरास चालूच उरलो. ताज्या उपरांत एक दीस आमी मोहीम काडली आनी आमी चॅकपोस्ट जो आसा धारगळे थंय गेले आनी थंयचो जो PI आनी PS आसा तांचे निदर्शनां हाडून दिले आनी तांणी बसी थांबयल्यो आनी चॅक केले. जाल्यार आमी सांगताले तर तंतोतंत खरी गजाल आशिल्ली. तांकां खुबशे तातूंत इलिगलिटीज मेळ्ळी, जाचेर तांणी तांकां फायन मारली. आनी हाज्या फुडें वचून गोवा सरकारान हातूंत इंटरव्हीन करूंक जाय आनी हे जे रजिस्ट्रेशनाच्यो बसी येता ते पूर्णपणे बंद करूंक जाय. कारण ताजो गोंयकारांच्या जो बसीच्या धंद्यान आसा तांकां ताजो फायदो जातलो अशें आमचें मागणें आसा. ताज्या उपरांत आमचे एक थोडे शिवसैनीक आसा जे महाराष्ट्रान रावता, तांणी निवेदन थंय दिल्लें आसा. तेन्ना त्या सायडींतल्यानूय ते प्रयत्न करतले. 2 तारखेक तांणी तेवटेन निवेदन आपलें दिल्लें आसा डेप्युटी कलेक्टराक, आनी तेवटेंतल्यानूय तांचे कडल्यान आमी प्रयत्न करीत आसा. आनी आमी गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ते गोंयकारपणाची भाशा उलयता ताचे पेक्षा खरे गोंयकारां खातीर कितें तरी करचें. कारण हातूंत वेवसाय जे करता गोंयकार ते तुमचे कडेन नोकरी मागूंक येवंक ना. ते पयलीं पासून बस वेवसायान आसा. तांकां ती बसीचो वेवसाय बंद करचो पडला थोड्यांच्यो. जेन्ना मे डिसेंबराचो काळ आशिल्लो 8 दीस, तेन्ना थोड्यांच्यो बसी बंद दवरच्यो पडल्यो तांकां. आमी मोहीम घेतली, ताज्या उपरांत सुद्दां तांकां दिलासो मेळूंक ना. म्हणून आमच्या सरकारा कडेन मागणें आसा की तांणी हाजेर कितें तरी ठळक भुमिका घेवची.